ना मंगल विश्वास घाल मध्ये एक फोटो मारा गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथीच्या निमित्तानं आज सगळेच म्हणजे नवनिर्वाचित फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरमॅन श्री आनंदबाब नाईक, त्याचप्रमाणे आदले फोंडा म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन श्री रितेशबाब नाईक, त्याचप्रमाणे फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे प्रिन्सिपल श्री सुंदेकर, बाकीचे सगळे मानेस्त आज या ठिकाणी फर्मागुडीर पवित्र अशा पुतळ्याक हार अर्पण केल्लो आसा. देवा लागीं मागता भाऊसाहेब बांदोडकर जे आसात तांच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची, जे गोंयच्या भल्या खातीर, गोंयच्या उदरगती खातीर कितलीशीं पावलां मारिल्लीं आशिल्लीं आणि त्याचे फळं जी आसात ते आज खास करून बहुजन समाज त्या साधपाक मेळिल्ले आसा. आणि हांव सातत्यान म्हणत की आजचो युवा तरणाटो जो आसा त्या तरणाट्याक खास करून म्हज्या ह्या अंत्रूज म्हालांत जी शिक्षण संकुलां जी आसात ती शिक्षण संकुलां त्याच्या दूरदृष्टी नेत्याच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या फर्मागुडीच्या टेकडेचेर खूप जागृती जाल्ली आसा. परंतु भाऊसाहेब बांदोडकराचे मन, भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे विचार जे आसा ते आचरणांत येवप तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि म्हणूनच ताचो इतिहास समजून घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आमी प्रत्येक जयंती निमित्त आणि पुण्यतिथी निमित्त संपूर्ण गोंया भितर साबार अशे पुतळ्याक पुष्पहार घालून ताका अर्घ ओंपता सोदता. पूण तेजे पलीकडेन वचून आज भाऊसाहेब बांदोडकर जी आमची गोवा युनिवर्सिटीक आज चेरूय आसा ते शिकप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें आव्हान हांव ह्या माध्यमांतल्यान हांव करतलो. भाऊसाहेब बांदोडकर शिक्षणाच्या बळाचेर खेळाक सुद्दां आज तांच्यांनी खूब महत्व दिल्लें आसा आणि होच खेळ आणि
जे आमची संस्कृती जी आसा ती संस्कृतीक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भितर आज तेजो समावेश केल्लो आसा. आमचे नेत्याचे एक दूरदृष्टिकोन कितले वर्स पयलो आशिल्लो आनी आज तेजें पुरेपूर तंतोतंत जें आसा पळय तें अक्षरशः आमच्या प्रशासनाच्या माध्यमांतल्यान शिक्षण प्रत्येकाच्या घरान दारान आसपाक जाय ती संकल्पना त्या वेळाचेर भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ली तें आज खंय तरी सत्यात उतरत आसतना पळयता. म्हजें एकूच मागणें आसतलें की एक टायम भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना वेळाचेर राज्य करतालो तेन्ना संपूर्ण भौस जो आशिल्लो तो भौस एका उतराचेर आनी ताठ मानेन स्वाभिमानान आनी अभिमानान जगताले. घडी एखाद्या त्या वेळाचेर प्रत्येकाच्या पदरांत भितर शिक्षण नाशिल्लें, पुस्तकान आमी शिकले ना पूण विचारांनी खूब शिकिल्ले आसा. पूण आजचो तरणाट्या कडेन प्रत्येका कडेन डिग्री आसा पूण ती डिग्री जी आसा पळय ती डिग्री बरोबर आपल्या भल्या खातीर आज म्हाकाच आपापी केले ना पूण आज स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस ह्या संकल्पतल्यान जर आमी जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता जितले आमी स्लो वतले तितलेच आमी स्वतःचें व्यक्तिमत्व फुलयतले, व्यक्तिमत्व घडयतले आनी त्या व्यक्तिमत्वांतल्यान एक सुंदर असो सुविचार घेवन ही गोंय जी आमची भूमी जो आसा किंवा भारत देश जो आसा तो अखंड भारत देश करपा खातीर ते संस्कार जे विचार जे आचार जे आसात जी आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांची शिकवण जी आसात ती अंमलात हाडचे अशें ह्या वेळाचेर हांव मागतलों. आनी ह्या फर्मागुडीच्या टेकडेचेर जे म्हजें गोपाळ गणपती देवस्थान जे मंदीर जें आसा समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो किल्लो जो आसा आनी मध्यंतरी भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचाराचें आज हें दालन आहा. हें दालन सुद्दां मुखार विचारांनी त्याच बरोबर ते संस्कृतीच्या तेजी कास धरून आमी सगळ्यांनी गुण्या गोविंदान नांदोया आनी अखंडीत तो बहुजन समाज जो आसा एकंदरीत तो गोंयकार जे आसा नारो दिलो म्हणून जायना. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपणांतल्या नाऱ्यांतल्यान आनी कांय मेळोवपाक शकपाना. गोंयकारपणाचो नारो जो आसा पण तो काळजान आसचो पडटा किंवा खंय तरी भाऊसाहेब बांदोडकरांची जी पुंजीच्या माध्यमांतल्यान आज राजकारणाचो आज आस्वाद घेतात पळय न्ही तेजे आज ते तंतोतंत शुद्ध राजकारण आज अंमलात हाडून त्या लोकांपर्यंत पावोवपाची गरज आसा. ह्या राजकारणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां तो बहुजन समाजाक आज फटोवपाचो प्रयत्न जो चलिल्लो आहा तो आज मोडून काडपाची जबाबदारी कोणाची पॉलिटिकल लिडर्सांची न्ही. ही जबाबदारी आसा आज प्रत्येक शिकिल्लो सवरलेलो ते स्वतःच्या घरान म्हजे जाणटे आज्यान म्हजे जाणटे आवयन म्हाका कसो शिकयलो आनी आमकां मुखार आज कशें पावपाक जाय हे आज जर आमी मनान जर हाडलें जाल्यार खरोखरूच भाऊसाहेब बांदोडकराक तेजे आज आर्गां आमी ओंपता ती खरोखरूच ताका पावली अशें न्हू. हांव वारंवार पोटतिडकीन काही गोश्टी उलयता ज्या आज काही गोश्टी लोकांक फटोवपाच्यो आनी एकामेकाचेर वयर ते चडोवपाचो जो प्रयत्न चल्लेलो आसा पळय कुल्ल्यांची वृत्ती न मनान हाडटा आसतना आपूण गरुड ती गरुड शेप घेवपा खातीर ती संकल्पना आमी मुखार हाडपाची गरज ती वृत्ती आमी मनान भितर बाळगोवपाची आसा अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. परत एकदां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी आर्ग ओंपता आनी म्हजे एक दोन शब्द सोंपयता. भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे पुण्यतिथीच्या निमित्तान आज आम्ही मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर गोविंद गावडे तसेच आमचे चेअरपर्सन पोंडा म्युन्सिपालिटीचे आनंद नाईक आणि झडपी आणि हांगाचे पंच सरपंच आणि आमचे कॉलेजचे प्रिन्सिपल सुलेकर सर हांगा आसा आणि आज आम्ही पुष्पहार घातले आणि खबर आसतलें की भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोंया खातीर जे काम केलं आणि खास करून हेल्थ सेक्टर एज्युकेशन सेक्टर आणि स्पोर्ट्स हांकां ह्या हातून खूब काम केलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक स्कुलांनी तेन्ना शाळा नाशिल्ली ते इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक स्पोर्ट्सान तेणी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले आनी हेचे भुरग्यांक खूब वाव मेळ्ळो की हातूंत एज्युकेशनांनी भुरगे खूब शिकपाक लागले शाळांनी स्कुलांनी वचपाक लागले. तशेंच आमी पळयलां की स्पोर्ट्सान सुद्दां लोक भुरगे पार्टिसिपेट जावपाक लागले. तीच म्हाका दिसता की आज श्री गोविंद गावडेन म्हणले प्रमाणे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येता ती फोकस करता फक्त एकेडमिक्स न्ही इवन एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स हातूंत पार्टिसिपेट जावपाक जाय वेगवेगळे आर्ट एंड कल्चर इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावपाक जाय. ते
दूरदृष्टी भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना आशिल्ली पूण तेन्ना तें स्पोर्ट्साक प्राधान्य दिल्लें आनी तेच आतां म्हाका दिसता पॉलिसी जी आतां आयल्या आनी ती आतां हायर सेकंडरी लेवलार सुद्दां इम्प्लिमेंट जातली कॉलेज लेवल ऑलरेडी इम्प्लिमेंट जाला हातूंत म्हाका दिसता खूब बेनिफीट जातलो आनी हांव आज भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथी निमित्तान आमी हांगा सगळे जमलो तांकां हांव मार्गां ओंपता भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी निमतान आज आमच्या मध्ये आसात कला व संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे सर तुमच्या आपले नगराध्यक्ष आणि बाकी काउन्सिलर बाबरी नाईक रुपन देसाई सर आणि बाकी सगळे आज बांदोडकर भाऊसाहेबांची ह्या पुण्यतिथी निमतान आम्ही पळयलां की एक दूरदृष्टी आशिल्लो नेता आनी सबंद गोंयभर तांणी आज शिक्षणाच्या मळार जे कार्य पळय तांणी केलां तें आमी केन्नाच विसरूंक शकना आयची जी भुरगीं आसा आयज भुरग्यांक सगळें शिक्षण सगळ्यांक फुकट सरकारान दिल्लें आसा फुकट शिक्षण मेळटा शिक्षण बरें घेयात तुमची पिढी आज तुमी बरें शिकली जाल्यार आज तुमी जगार पावोंक शकता हे उद्देशान आज सबंद आनी ते एक भाऊसाहेब बरे खेळपटू आशिल्ले आनी त्या निमतान म्हाका इतलें सांगत दिसता की आयच्या युवा पिढीन तेंचे आदर्श दोळ्या मुखार दवरून तसोच फुडें वचचें आनी ह्या निमतान एक दोन उलोवपाक दिले बद्दल धन्यवाद देव बरें करूं.